मोगाचेनो तुमचे सवाल आमची साप या आंकड्याक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या संवसारांत जियोवन मरण पावल्लो येदोळ कोणी पाटी आयिल्लो ना. तर मरणा उपरांत आमी खंय वेता आनी मरणा उपरांत आमचें जिवीत कितें ह्या सवालाक जाप आयकूंक आमी तयार रावया. आमी सतमंता म्हणटा आसतना तो मेल्ल्या मदें देवलो म्हणून सांगता. आतां मेल्ल्या मदें देवलो म्हळ्यार कितें? इंग्लिशान म्हणटात ही वेंट डावन टू द हेल. सबार पोटी आमकां इल्लें कन्फ्युजन आसा. मेल्ल्या मदें या एमकोंड हे शब्द बायबलांत थोडे कडेन वापरल्यात. आतां हिब्रू भाशेंत मेल्ल्यांचो जाग्याक शेओल म्हणटात. तशेंच ग्रीक भाशेन हेदिस म्हणटात. त्या देखून इंग्लीश भाशेन थोडे पटी शेओल या हेदिस दोनी शब्द वापरतात. आनी जेजू मेल्ल्या मदें देवलो ह्या एमकोणाक देवलो म्हणल्यार बरी अर्थ जावंक पुरो. कित्याक हेदिस या शेओल एमकोंडाकी सरी जावन आसा. आतां आमी जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे पळोवचें जाल्यार एक व्यक्ती मरण पावता आसतना ताणें मेल्ल्यांच्या त्या जाग्याक येचें. ताका कशें हांवें सांगलें हिब्रू भाशेंत शेओल म्हणटात आनी ग्रीक भाशेन हेदिस म्हणटात. थंय तो वेता. पयलें ताणें कितें चिंतलें म्हळ्यार सगळें पातकी जावंक पुरो बरें जावंक पुरो ते सगळे थंयच येतात, त्याच जाग्यार येतात. पूण उपरांत जेजूच्या काळार आमी पळयता त्या जाग्याक तो शेओल म्हणलो ह्या मेल्ल्यांचो तो जागो आसा. थोडे पटी लिंबांत म्हणटात आमी कोंकणी भाशेंत. तातूंत दोन भाग आसात. एक बऱ्यांचो जागो आनी एक खोट्यांचो जागो. हें आमी पळयता जेजून लुकाच्या वांजेलांत 16व्या आवस्वरांत एक ओपार सांगल्या. ती ओपार जावन आसा ग्रेस्त मनीस आनी लाजरस. ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारी आसतना सगळें बरेंच ताका आसलें, पूण लाजरस एक भिकारी जावन कश्टांत आलो. मेल्या उपरांत कितें जालें? लाजर वचून अब्रामाच्या गोपांत तो बसलो, पूण ग्रेस्त मनीस तो एमकोडाच्या उजाक पडलो, नासाच्या वाटेन तो गेलो म्हणयेत. म्हणजे दोन जागे आतां थंय उत्पन्न जातात. एक अब्रामाच्या गोपांत आनी एक एमकोडांत म्हणल्यार बरी उजांत. म्हणजे आमकां कळीत जाता त्या शेओलांत म्हणल्यार त्या जाग्यांत मेल्ल्यांच्या जाग्यांत थंय दोन भाग आसात. एक बऱ्यांचो जागो अब्रामाच्या गोपांत आनी एक तशेंच उजाचो जागो जावंक पुरो, कश्टांचो जागो जावंक पुरो. आतां आमी शेओल म्हणटा आसतना आमकां क्रिस्तांवांक तशें आसा गी? परत आमी चिंतीत जाय. जेजू मेल्ल्या मदें देंवता आसतना मरण पावता आसतना सबारांचे फोंड उक्ते जाले आनी सबार आत्मे साल्वार जाले. तांकां परत पुनर्जिवनपणाची बचावी तशेंच ते भाग फावो जाले. अशें आसतना आमी पळयता कोण ती पुनर्जिवन जाली, ह्या कोणाचे फोंड उक्ते जाले? जीं कोण बरीं आसलीं तांचे मात्र. वायटांचे वायटच जिवीत आशिल्ल्यांचे तांचे जिवीत परत बरें जालें म्हूण सांगूंक जायना, या ते पुनर्जिवन जाले म्हूण सांगूंक जायना. पुनर्जिवन जाल्यार नासाच्या जिविताक.
पूण आमकां क्रिस्तांवांक आतां तो जागो खंयचो. आमी त्याच शेयोलाक वेतावंगी ह्या अब्रामाच्या गोपांत रिकतावंगी. परत आमकां तेंच म्हणयेत अर्थ कितें म्हळ्यार अब्रामाच्या गोपांत येवचें म्हळ्यार आतां आमकां पुलगत्र जावंक पुरो. कित्याक पुलगत्रींत आमी आसता आसतना थंय आमकां शुद्ध जाय आमचो जें कितें उणेंपण आमचें थंय आसा, पाताक आसा, तें सगळें धुवन वचत जाय आनी ताच्या उपरांत आमकां सर्गाक वचोंक साध्य जाता. त्या देखून परत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां हो बरवचो फावो जाला. आमकां क्रिस्तांवांक आतां अब्रामाचें गोपांत आसचें म्हळ्यार पुलगत्रींत आसचें. तशेंच कशें तो ग्रेस्त मनीस उज्यांत तो लासता या ताचें जिवीत कश्टार आसा, म्हणजे जीं कोण पातकांत आसा, जीं कोण देवाक वळखोनांत तांच्या जिवितांत तांणी वायट केलां असल्यांक असली शिक्षा फावो आसता. पूण आमकां कळीत ना देवाची योजना कसली म्हणून. कोण तें सगळें देवाच्या हातांत आसा. पूण आमकां सांगयत की पुलगत्र जावंक पुरो आतां अब्रामाच्या त्या गोपांत आसचें. कशें तो लाजरस ताच्या जिवितांत ह्या संवसारी जिवितांत कश्टांत आशिल्लो पूण आतां तो संतोशान आसा. पूण जाल्यारय आमी सर्गाक वचत जाय जाल्यार परत शुद्ध जावनूच आमी वचत जाय. त्या देखून शेयोल, हेदेस, हेल ही तिनूय शब्द म्हळ्यार एकच अर्थ जाता. पूण वांचेलांत आनी एक शब्द वापरला, जेन्ना म्हणटात. गेहिन्नोम म्हणजे ही एक खणी या व्हॅली म्हणटात, व्हॅली ऑफ हिन्नोन. थंय कितें जाता की म्हळ्यार सर कचरो आशिल्लो थंय उलपायतात. इट्स अ डंपींग यार्ड. खंय उजो सदांच थंय पेटोवनूच आसता. कित्याक कस्ताळ थंय हाडून सगळ्या सिटीचे शहराचे कस्ताळ हाडून थंय जेरुसलेमांत त्या हिन्नोन म्हणल्या त्या कणयेंत घालतात आनी लासयतात. त्या देखून कोंड आतां आमकां जावंक पुरो जेन्ना म्हणजे खंय उजो पेटोवनूच आसता आनी थंय नास जावनूच येता. पूण सर्ग आमकां जावंक पुरो आतां पुलगोत्री जावन आमी देवाची महिमा देखचें आनी सदांकाल संतोशान थंय आसचें.